एक कॉर्पोरेटर आसतलो तांच्या भितर ही कॉन्ट्रॅक्ट जातली आनी जो मदीं आसा पूल आसा जो टॅनंट आसा जाका आज पर्यंत हक्क मेळूनात अधिकार मेळूनात ताच्या नांवाचेर आज जमनी जावंक नात शेतां जावंक नात तो ऑटोमॅटिकली ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या अंडर भायर पडटलो. ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो प्रकार आसा जो पॅरलल 2014चो कायदो घेवन चलता तो बरोबर न्ही कुणाक. आज खरोखर हे षडयंत्री कायदे जेन्ना महसूल मंत्री आनी शेतकी मंत्री हाडटा जे स्वता भाटकार आसात ते बहुजनाचे हित पळयनात. टेनन्सी एक्ट जो आसा हो कायद्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकाराक किंवा गोवा असेंब्ली खरो अधिकारूच ना. टेनन्सी एक्ट जो 1976 जो एक्ट जालो तो कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट जाला जो ह्या देशाचो कायदो जालो आसा कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आसा आनी इट इज अ बेनिफिशियरी लॉ हो सिवील लॉ जावन पडलेलो आसा. ताका लागून गोवा असेंब्ली खरें ताचो अधिकारूच ना तरी पण त्या वेळा वयल्या मनोहर पर्रीकार सरकारान जबरदस्तीन हो चेंज केल्लो आसा. त्याचो परिणाम म्हणून अनेक केसी अनेक जमनी आज कुळांच्यो भायर गेल्ल्यो आसात. दबाव हाडटात जबरदस्ती करतात आनी हें आनी कुळांक भायर काडपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा.